सो आम्ही हे फावट टार्गेट केला की बसी धाडून जावं बाल इस्कॉलान बी तेंच्यांनी खेडेगांवांसून भुरग्यांक बी धाडचें जेणे करून ते इन्फ्लुएन्सान त्या प्रमाण म्हणजे आतां तुका हेज्यो ही बारीक बारीक नुस्तीं पोसपाचें जें आहा तें बीन करपाक ही सादी गोश्ट आहा ती बी ते हितून करूं शकता तेज्या खातीर आमी खेड्या गांवांसूनय टार्गेट केल्या भुरग्यांनी हांगा येवपाक जाय 8 ते 10 आमी स्टुडंट प्लस लोकूय एज युजल वयताले आनी त्या भायर सी फूड आसतलें एक आमी बॉम्बेसून स्पेशल एक ते नुस्तें तयार हें आसा व्हडलें बी ते फूड फेस्टिवल सी फूड्स आसता तसली एक स्टॉल आसताली. तुम्ही लायव्ह फीश म्हणले पळय सो ते लायव्ह फीश कशे गोंया भायल्यानी अशें कोण घेवन येवपाचें आसा काय कशें तेंचे मेन गोंयांत आमचे लोकल फीश आसा पळय तेंच कारण हांगा तशें आजून जावंक ना एक केरी आहा केरी आमचे आहा आनी प्रायवेटूय आहा चणाक बिणाक पोसता ते प्रायवेट आहा तशें पोसपी जाय आनी आमचो प्रयत्न आहा ते पोसपाक स्टार्ट जावंक जाय गोंयांनी करूंक जाय सो ती आमी दवरून ती टॅक्नोलॉजी दाखयताले थंय आमकां एक्सप्लेन करून गावतले आनी आमी आमच्या डिपार्टमेंट डायरेक्शन दिलां जो हांगा येतलो तांकां ते सगळ्या सजमन सांगून करपाचें आनी जे काही इंट्रस्ट आहा तांकां आमचे ऑफिसांत आमचे डिपार्टमेंट थंय वचून तांकां ट्रेनिंग स्टार्ट करतले.